तर सगळ्यात पयलीं डॉक्टर हांव तुमकां एक विचारता की वॉट इज म्हणजे हे लेजर इन डेंटिस्ट्री हाचे एक्झॅक्टली वॉट इज दीस म्हणजे हे हाव यू युटिलायज दिस लेजर टेक्नॉलॉजी इन डेंटिस्ट्री. लेजर ही जी गोष्ट आसा ही आमी डेंटिस्ट्रीन खूब गोष्टीं खातीर यूज करपाक शकता. जशें की पयलीं आमी नॉर्मल हँडपीस यूज घेवन कॅविटी करपाक शकताले. आज आमी सॉफ्ट टच म्हणटा ते लेजर वॉटरलेज ह्या कंपनीचें जें मशीन आमी हाडलां हितून आमी कॅविटीज आमी बोन कटींग कॅन बी डन व्हेरी स्विफ्टली युजींग हे लेजर. आतां आमचे कडेन हिलिंग लेजर्सूय बी खूब आसा. डायबिटीज आशिल्ले मनशाक एक डेंटल इम्प्लांट करपाक किंवा दांत काडून घेवपाक खूब कश्ट जाता. ताका फिजिशियन्स नोटीस हाडची पडटा, एक टेस्ट करच्यो पडटा की डायबिटीज तेंची कंट्रोलान हाडसर रावचो पडटा. आमी फोटो बायोमॉड्युलेशन आनी समज जर खंयचें इन्फेक्शन आसलें जाल्यार फोटो डायनॅमीक थेरपी वापरून हो प्रोसेस खूब फास्ट करपाक शकता. ही मशीन्स इजिली अवेलेबल आसा, हे कोर्सीस इजिली अवेलेबल आसात. देर इज a big scope for all the dentists to get into lasers and enhance their field. हितून not just patient friendly behavior वाडटलो बट पेशंटांक पेन जो डेंटिस्टा कडेन वचून करून बसपाक जो भंय दिसता बिकॉज तुमी तोंडान तेंचे खुबशे इन्स्ट्रुमेंट्स वापरता हेजो भंय काबार जातलो. आतां अक्कलदाड काडपाक जेन्ना तुमी दोतोरा कडेन वतात एक डेंटिस्ट आपल्या सर्जनाक आपोवन किंवा स्वताच समज जर इफ ही इज वेल इक्विप्ड तो स्कॅल्पल घेवन कट करून तुमकां ती बोन कट करून तो दांत काडटा. बट आतां फॉर एक्झाम्पल हे लेजर डायबिटीज आशिल्ल्या मनशाक स्कॅल्पलान कट करच्या पेक्षा खूब बरें जाता. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज फोटो बायोमॉड्युलेशन जे आमी फोटो बायोमॉड्युलेशन समजा त्या एरियेक प्रेप करून समजा एक 4 to 5 मिनिट्स समजा आमी ती लेजर वापरली जाल्यार थंय तो तुका एनर्जेसिक इफेक्ट दिता. त्याच्या कारणान कितें जाता जेन्ना आमी लेजर वापरून किंवा आमी ते स्कॅल्पल वापरून जेन्ना आमी ती कट दिवन तो दांत काडपाचो प्रयत्न करता हें खूब सोंपेपणान जाता. ऑफकोर्स आमी लोकल एनेस्थीसियाचो वापर करता बट लेजर्स वील ऑल्सो हेल्प इन हिलिंग प्रोसिजर. आतां जो प्रोसेस आसा हील जावपाक आतां दीज लेजर्स आमी एक वेवलेंथ ऑफ 660 नॅनोमिटर्स वापरतात. ही हिलिंग खूब फास्ट करता. हितून आतां फॉर एक्झाम्पल आमच्या सेल्सांक एनर्जी जाय जशें की ATP जशी म्हणटात फॉर्मेशन आतां ते जावन ते एक हिलिंगाचो जो प्रोसेस आसा हें फास्ट जाता. ऑल्सो आतां हितून कटींग लेजर्सूय आसा. आतां समजा तो एक दांत काडटा आसतना थंय एक ब्लिडर मेळ्ळो जाल्यार ताका थंयच्या थंयच कोएग्युलेट करून अरेस्ट करूं येता.